Welcome back. Chief Minister Manohar Parrikar has assured the sand mining dependents to resolve their issue soon. Sand mining dependents from all over the state met the CM on Tuesday at Secretariat along with TVIM MLA Kiran Kandolkar. CM heard their grievances and assured them to solve their problem within the ambit of law. And mine department इतलो त्रास करता फाटल्या दिसांनी कोलवाळे 5 होडी धरली ऑलमोस्ट 85,000 सुमार फायन पडली भरपाक लोकांकडे पैसे ना सारकी गरीब परिस्थिती जाल्या मायनिंग बंद जाला तशें रेवूय बंद जाले सगळे पडले त्रासान तांकां हांगा कायद्यान जे कितें प्रोसिजर करूंक जाय तो मातसो स्पीड अप करुया फाल्यां परवा फाल्यां बजेट जालें की हांव बसतलो तांकां लिगली परमिशन दिवपाक कितें कितें गजाली कंप्लीट करपाची गरज आसा एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी आहा पळय गोंयची ताजे फुडें विशय व्हरून तो तांच्यांनी एप्रूव करूंक जाय हे प्रॉपर बाकीच्यो गोष्टी करच्यो पडटल्यो प्रोसिजर ऑब्वियसली हाव अदरवायज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वील गो ऑन नॉट ओनली देयर लायवलीहूड बट कंस्ट्रक्शन ऑल्सो हॅज कम टू स्टँड एक 4 वर्सां जर आमी न्हंयतली रेंव काडिना जाल्यार गांवांत बुट्टी येवपाची शक्यता आसता हेच्या भायर आनीक खुबश्यो डिफिकल्टीज जे रेंवकारांचे भाव जे सोंसतात रेंव बंद म्हटलेच म्हणून जायना रेंव बंद मागीर तेंच्यो गाडयो बंद पडटा अश्यो खुबश्यो डिफिकल्टीज आसता ह्यो ते हे फेस करतात ह्यो तेंच्यो थोडेशे तांकां एक रिलीफ मेळची ही म्हजी एक मना पासून एक इच्छा आहा कारण म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन रेंवकार खूब आहा म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा आनी संपूर्ण गोंयभर आहा ह्या सगळ्यांक एक रिलीफ मेळची म्हणून आमी प्रयत्न केल्लो आहा कोर्टान जे कितें प्रश्न प्रलंबीत आहा हे सुटावे जायना हेका लागून खंय तरी सरकाराक त्रास जाता आनी इलिगल म्हणटा हरशीं इलिगल म्हणून कितें आहा तें इलिगल म्हणून खंय तरी वचून बिचा वयली रेंव काडटात ते इलिगल म्हणपाक. Now CM will meet the sand mining dependents in first week of April. Laukik Shilkar for Prudent. Tourism Minister's feathers were ruffled by independent MLAs on sale of sunburn tickets. MLAs asked how sunburn tickets were sold prior to the permission by Tourism Department. CM Parrikar intervened to answer the question called by the MLAs when Dilip Parulekar failed to give satisfactory answers to the House. Parrikar said he would take action against the party if any section of law says that the party is liable for strict action. LPCG form केल्ली आसा is a window to actually help the organizers or to help somebody else. ते म्हाका पयले कोणी. कोर्टा SLPC is supposed to also protect the brand image of Goa. हय काय ना? टिकेट जेन्ना विकल्यो तुम्ही एक्शन कित्याक घेवना एकूय मिटिंगेत तुम्ही टिकेटी कश्यो विकपाक लागलो कित्याक प्रश्न विचारूं ना बाब उत्तर दिवनी तांकां त्या वेळार आमकां तुका पळय आन्सर दिल्लो ऑक्टोबरान दिल्लो पळय त्या वेळार आमकां खबर नासली की टिकेट विकता कोण विकता ती तूं एक्शन घेतलो आतां घेतलो अशें जाल्लें म्हणून एक्शन घेतलो एक्शन घेवपाचो प्रश्न देयना स्पीकर साहेब तिकेटी विकल्या नंतर कॅन्सल जायना प्रोग्राम पयलो प्रश्न म्हणजे तिकेट विकता तो इज अ कॉन्ट्रॅक्ट बिटवीन सेलर एंड द बायर हाऊ गव्हर्नमेंट इज कन्सर्न विथ इट स्पीकर सर हांव ऑनरेबल मेंबराक इतकें सांगूंक सोदता सकाळचे शेकड्यांनी लोक मेळटा ह्या वर्सा एक्शन घेतलो हे जे तुका कळ्ळें न्ही ह्या वर्सा एखादी घेतले ते तूं नो एक्शन घेतलो तांचेर म्हाका एक सांग तुका कळ्ळें न्ही आतां जाला म्हणून ताणें म्हाका एक सांग एखाद्या मनशान अंडर which section of law SLPC is supposed to be Speaker sir, I am asking member under which section of law? Let him quote the section. I will tell you. Because our department is clearly having it within them to protect the brand identity of Image Goa. If that is not there, then जायते करून SLPC कित्याक जाय तुमकां? Because परमिशन दिया. protect Goa. Unorganized sector in mining belt is suffering badly. Opposition leader Pratap Singh Rane raised concern during assembly proceedings on Tuesday. Rane also said that governor's address is more of an election manifesto. He is not satisfied with it. The opposition leader reiterated his demand of representing a delegation at Delhi with respect to mining crisis in the state. It contains a review of activities and achievements of the government during the previous year. नॉट 50,000 लोकांक लायतलो 1,00,000 लोकांक लायतलो तें ना फाटल्यान कितें जालें गेल्या वर्सा 2013-14 तें तुमी दियात तर बरेचशे कांय घातलां इट लुक्स लायक ए manifesto, election manifesto. A superficial attempt has been made in drafting this document. I do not know whether the Chief Minister is satisfied with this document. Very superficial.
according to me. I am not satisfied. Vote of thanks does not cover people who are from the unorganized sector, who are also, the other truck drivers may not be, but there are others who are dependent on mining. ही परिस्थिती पळयसारखी ना. आणि अशा परिस्थितीन हांवें सांगलेलें CMाक सुद्दां की आमी वांगडा वचून एक डेलिगेशन व्हरया. तुमी घेवन गेले, आमकां व्हरोंक ना. Unorganized sector is suffering very badly. भाजीवाले म्हणा किंवा कोण बाबडे ऑयल पाणी कितें दिताले, च्या पाणी सुद्दां दिनारे. तुम्ही च्या वाटतात त्यांच्या वांगडा कॉम्पिटिशन जाता काय नांव नकळो. But this is a situation today, very serious. Let's take a short break. Stay tuned.